एक हांव सांगपाक सोदता, नवी निर्वाचक आमचे प्रेसिडेंट बाब सचिन चोगले तेजे खालार आमी एक हांव समजता सगळ्याहून एक बेस्ट कमिटी फर्स्ट टायम आमी एक्टीव कमिटी म्हूण आमी हांगा अपॉयंट केल्ली आसा आनी आमचे कडेन कार्यकर्ता इतले आसा 1000 मायज एक्टीव कार्यकर्ता आसले कारणान हें काम तितलें सोंपें जावना म्हणजे विचून काडपाक बरें कोण एक्टीव आहा आनी खंयचें पोजिशन कोणाक दिवपा तें सचिनाकूय त्रास पडले आमचे बाब जयंत जाधव जे प्रभारी आहा तेकाय त्रास पडले आनी म्हाका दिसता हें सोंपें काम जावना तितलें दिसता तशें पूण तरी आसतना सगळे लास्टाक खूश आहा की एक बरी कमिटी काडली म्हूण आनी आमचे वायस प्रेसिडेंट जावन आसा संकल्प महाले विनोद किनलेकर रुपा शेडगे हे आमचे 3 वायस प्रेसिडेंट जावन आसा 2 जनरल सेक्रेटरी अजय तोरात आणि संजय नाईक आमचे 3 सेक्रेटरी आसा प्रकाश गावस गौरीश माडोलकर आणि रिशुला केरकर आमचे ट्रेजरर जावन आसा एक बायल मनीस आसा कृष्णिता अडपयकर आणि हे ऑफिस बेरर जावन आसा पूण आमी मुद्दम पुढे आमचे एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर नामनेचे एक जावन आसा आमचो पयलो एक्झिक्युटीव मेंबर कमला प्रसाद यादव दो ही सरपंच ही ओनली एक्झिक्युटीव मेंबर बट हॅपीली ही हॅज एक्सेप्टेड प्रितेश गांवकर जे एक्स चेअरपर्सन जावन आसा आनी वायस चेअरमॅन ऑफ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन तशेंच आमचे कावन्सिलर बाब सुदेश भोसले जावन आसा तुलसीदास पाटेकर जावन आसा जे आमचे दिवडाचे प्रेसिडेंट जावन आसा सुदेश कोरगांवकर एक्स कावन्सिलर संतोष आसगांवकर प्रितम प्रभाकर गावडे हो एक बरो एक्टीव आसा हे पयलींसून आहा शेलजा आसोलकर राजेश शेट्ये मागीर नवनाथ नाईक आशीष रंजन गीता बरोटेकर प्रताप दारगलकर हे सगळे इतले एक्टीव आमचे संघटनेन आसा आनी ताका एक स्थान कसो मेळ्ळलो आसा आशा मोरे आंतोनियो फेर्नांडीस दिपाली चिपकर अपर्णा आरोलकर मागीर शोभा किलारे आनी विश्वास पेडणेकर हे आमकां हे सगळे एक्टीव मेंबर आमकां फावो जाल्ले आसा एज एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर्स हें दाखोवन दिता जे आमी सदां म्हणटा पार्टी कार्यक्रम करपाक डबलीम फर्स्ट हुंयचो कितें ऑर्गनायज करपा जाय डबलीम फर्स्ट विकासा बाबतीन प्रोजेक्ट्स म्हण नाका लोकांची कामां म्हण नाका मागीर ल्हान तशी व्हडले जे लोकांचे इश्यू आहा ते सुटावे करपा म्हण नाका डबलीम सदां नंबर 1 म्हणून येदे आमचे व्हडले ऑफिस आसा आमचे ओन हॉल आमचे हे आसा जे आमी आमचे कामां खातीर वापरता आनी ल्हान गॅदरींग जी आसता ती आमकां हिंगाच करपाक मेळटा आमकां खूंय वचपाक पडना एक सायडीक हॉल आनी दुसरे सायडीक ऑफिस सो हे आमकां एक सोंपेपण मेळ्ळलें आसा वी वॉन्ट टू बिल्ड अप ऑन दीस म्हणजे आहा तेज्याहून आमी बरें करपाक सोदता आमचें फंक्शनींग बिकॉज आय स्ट्रॉंगली बिलीव देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट ऑर बेटर फंक्शनींग आनी ते आमी कशें करपाक शकता लोकांची सुविधा कशें वाडोवपाक शकता लोकांच्या सोंपेपण कशें आमी दिवपाक शकता जशें आमी इंडस्ट्री म्हळ्यार आमी म्हणटा ईज ऑफ डुईंग बिजनस सो हाव वी कॅन मेक इट इजी फॉर पीपल ऑल्सो टू एक्सेस अस एंड अवेल ऑफ social services or what is their need is the need of the hour म्हाका तरी दिसता कित्याक आजच्या काळार everybody is extra smart and it is up to us to move with the times and align ourselves with people problems solve them align ourselves with them personally see if they have something personal which we can help them हे आमचे हिंगासून ह्या ऑफिसांसून बरें काम सदांच चल्लेलें आसा फुडाराकूय हेच आमी इच्छिता आनी आज हे मंडल एनाउन्स करतना आमकां एक व्हडलो अभिमान कसो भोगता कित्याक वी आर मेंबर्स ऑफ वन ऑफ द लार्जस्ट डेमोक्रेटीक पार्टीज इन द वर्ल्ड लेड बाय नन अदर देन श्री नरेंद्र मोदी जी नड्डा जी एज वेल एज अमित शाह जी सच टॉल लिडर्स आनी बाकीचे खूब जाण लिडर आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत दामू नायक आसा आमचे अध्यक्ष हे सगळे आमचे पार्टी तशेंच सरकार तशेंच बाकीची संघटना मजबूत करपाक सगळे कामां लागलेले आसा आनी ताका लागून चड खोशयेची गजाल की दाबोले आज ही कमिटी एनाउन्स जाता आमचे बाब प्रभारी आहा जयंत जाधव ते सदां म्हणटा आपल्या हिंगा कांय काम पडना आपल्या सोंपेपण कित्याक हिंगा सगळें स्मूथ म्हूण पूण तेजोय हितून योगदान आसा
तसोच योगदान आसा आमचे बाब संदीप सुदाचो आदले प्रेसिडेंट तेय पूर्ण फाटिंबो दितात. आमचे नवे प्रेसिडेंट जे सचिन चोगले ते आदले पयलीं सावन BJP तशेंच RSS मेंबर. आज ते सारके लोकांमध्ये एक बरो संबंध जोडून आसा. म्हाजे बरोबर एक बरो संबंध ते जोडून आमी सगळे एकठांय काम करपाक आमी येवजिला आनी फुडारा हेजो बरो निकाल सगळ्यांक दिसूं येता. नमस्कार. आयज खूब खुशी भोगता म्हाका एक दाबोळी मतदारसंघाचो प्रभारी म्हणून. गेल्या इलेक्शनाच्या पयलींचें नांव आसा. आमी बऱ्या भशेन मोहन सर निवडून आयले. आमचे आदरणीय मंत्री प्रोटोकॉल पंचायत ट्रान्सपोर्ट्स मोहीन गुदिन्हो सर यांच्या बरोबर काम करप म्हणजे एक उर्बा अशी काम जाता हांगा. अध्यक्ष आमचो नवनिर्वाचित सचिन चोगले, आदले अध्यक्ष संदीपजी सूद जे सिनियर आसा. हेजे विशेषता म्हणजे कितें, मंडळ प्रेसिडेंट तेंच्यांनी सोडटकच पुन्हा ते बूथ अध्यक्ष म्हणून काम करता. म्हणजे एक हे दाखयता की इतलो सिनियर मनीस ह्या पद्दतीन काम करता. आणि मोहीन सराचे एक्सेस कशें आसा म्हणजे खाली पर्यंत प्रत्येक कार्यकर्त्या पर्यंत पावप आणि काम करप. ही 31 जाणांची मंडळ कमिटी जाता व्यवस्थित डेमोक्रेटिकली आमी केल्ली आसा. बूथ अध्यक्ष निवडून आयले, बूथ कमिटी जाली, मागीर मंडल कमिटी, दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष, उत्तर गोंयचो प्रदेश अध्यक्ष श्री दामोदर नाईक आमचे दामूबाई तांकां ते निर्वाचित केले. हे सगळें दाखयता कितें, भारतीय जनता पार्टी इज अ डेमोक्रेटीक पार्टी. सगळ्यांक प्राधान्य, महिला आसत, खंयची जात जमात न धरता सगळ्यांक प्राधान्य दिल्लें आसा. आनी दाबोळीचे विशेषता म्हणजे ज्या पद्दतीन दाबोळेन जे डेव्हलपमेंट आसता, जॉगर्स पार्क आसत, ब्रिज आसत, रस्ते जावं, हे सगळें जे मोहीन सर हांगा करता आनी अशेंच आमचे इतर आमदार करतात. 27+ हेच्या बद्दल गाडी मात्र आमकां शंका ना. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि गोंयान डॉ प्रमोद सावंत, मोहीन सर हे सगळें डबल इंजीन सरकार लोकां खातीर वावरता. ते सगळे कार्य आमी दाबोळीन सुद्दां करता. देव बरें करूं. वंदे मातरम. आयज आमची मंडळ कमिटी डिक्लेअर केल्या आता आमी. सो एक बरें दिसता की एक बरी एनर्जेटीक आनी बरी कमिटी आयज आमच्या सरा थ्रू डिक्लेअर जाल्या. आनी म्हाका एक सांगपाक दिसता की दाबोळे मतदारसंघान पार्टीचें काम करपाक कसोच भंय ना. कारण हांगा आमदार आमचो मोहीन सर फूल जे पार्टीच्या कामाक फूल तांचो सपोर्ट आसता. प्रत्येक मंडळाच्या मिटिंगेक ते आवर्जून येता. म्हणजे बारीक प्रोग्राम आसूं न्ही, कसले प्रोग्राम ते सांगता की आपूण येतलो ह्या प्रोग्रामाक. आनी अशे तरेन सो म्हाका पार्टीच्या प्रोग्रामाक कसलोच हांगा दाबोळे मतदारसंघात भंय ना. आनी सरान तशी कमिटी म्हाका काडून दिल्या. कित्याक आमी सराच्या हेचेर खुबशे आमी 14,000 मेंबरशीपूय आमी पार्टीचे केल्या. जे ऑनलायन OTP घेवन करची पडटा ती केल्या. प्लस आमी 2 मन की बात जी आतां लास्ट जाल्या पळय ती सराच्या लिडरशिपी अंडर आमी 100% आमी आमच्या 30 बुथांनी 100% मन की बात आमी सक्सेसफूल करून दिला. सो म्हाका तर दिसता की हांगा दाबोळे मतदारसंघात की म्हाका पार्टीच्या कामाक कसले हेका. सो आमची कमिटी त्या भशेन एकदम एक्टीव आसा. आनी आमचे आदले अध्यक्ष संदीप सर हेचो फूल पाठिंबो म्हाका. ते एवरी टायम हांव तांकां फोन करीत जाल्यार ते म्हाका सदांच गायडन्स दिता. सो म्हाका दिसना. आनी आमचो जयंतभाई प्रभारी आमकां सदांच गायडन्स दिता कशे तरेन फुडें पार्टी व्हरपाक जाय. आनी मोहीन सरूय आमकां कसल्याच कामाक आमकां हें करना. सो म्हाका तर दिसना की आमकां हांव बरें 2027 आमचें बरें मार्जीन येतलें हांगाच्यान. आनी हांव सराकूय हांगा तुमच्या मार्फत सांगपाक सोदता की सर दाबोळे मतदारसंघान फुडली जी कितली प्रोग्रामां आसतली, जितले पार्टी प्रोग्राम आसतली या जे कितें आसतले ते 100% आमी तुमकां निकाल हांगाच्यान हाडून दितले. आयज आमची नवीन मंडळ कमिटी डिक्लेअर जाल्ली आसा. आमचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाब सचिन चोगले ज्या भशेन सरान सांगलां, ग्रास रूट कार्यकर्ता इतले काम करून आयिल्ले आसात आनी इमिजिएटली रिजल्ट आमकां निकाल मेळ्ळो आसा. मन की बात टॉप जाले आमी आनी लोकां मदीं संबंद वाडलो आमचो. आनी सराचे पूर्णपणे आमकां गायडन्स आसता. कसली आमकां हांगा भिवपाची गरज ना. दाबोली फर्स्ट न्ही, दाबोली मोर दॅन फर्स्ट उरतलो म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.